नमस्कार, आम्ही आसात पेडणे टू कोरगांव जे मेन रोड आसा त्या रोडार आसात। तुम्ही फाटल्यान जे रोड पळयतात फुल धुवन गेल्लेले आसा, कांयच उरलेले ना। एक 2 ते 3 इंचाचे थर आसा, ते सगळे व्हांवन गेले आसा। आणि तुम्ही जे पळयतात की वयर खाला आसा आणि खंय तरी गाडी चलयतना खूप त्रास जाता। हे इतलेच न्हू जाल्यार फुडें खूबशे फोणकुलां पडल्यात। ह्या बाबतीन कन्सर्न डिपार्टमेंट आणि स्थानिक जो आमदार आसा ताचो लक्ष ना। सांगपाचें म्हळ्यार इतलेंच की जेन्ना एक्सिडंट जाता, एकटो मनीस मरता तेन्ना खूबशे प्रश्न येतात की तो हेल्मेट घातला की ना, तो कसो चलयतालो, फास्ट आसलो किसलो। पण जेन्ना अशे रोड जे आसात, ह्या रोड अशे आसात की त्या रोडान जेन्ना एक मनीस फास्ट येता, दुसरो मनीस जेन्ना सायड घेवपाक वता तेन्ना ताका पडपाचेच पडटा रस्त्यार। कारण हे रस्ते असे जाल्लेले आसात की मांद्र्यान अशे परिस्थिती आशिल्ले। आता सध्या खंय तरी थंय रस्त्याचे पॅचअप करपाचें काम सुरू आसा, पूण हांगा जे रस्ते आसा सेम तेच सिच्युएशन आसा। एक्सिडंट बारीक एक्सिडंट जाता पण हात पाय मोडटा, पूण जे त्रास जाता ताकाच खबर। पूण हे सगळे निग्लेक्ट करून मागीर लास्टाक कितें त्या मनशाचे दोश काडटात की तो हेल्मेट घालूंक नासलो, मागीर तेणी सीट बेल्ट घालूंक नासलो, मागीर तो ओवर स्पिडीन आसलो। जेन्ना एक मनीस स्पिडीन आसता, दुसरो मनीस स्लो आसता, जेन्ना गाडी सायडीक घेता, फोणकुलान जेन्ना गाडी पडटा, जेन्ना ताका जे सिच्युएशन येता तो जेन्ना खाला पडटा आणि तेचेर कितें तरी इन्सिडंट घडटा ते ताकाच खबर आसता। पूण खंय तरी सरकारान हे सुद्दां लक्षांत घेवप खूब गरज आसा। जेन्ना रोड सेफ्टी वीक म्हणून जेन्ना हे सेलिब्रेट करतात, ताच बरोबर हे रस्ते सारके आसात की ना, रस्ते फोणकुलां पडल्यात आणि कितें जाल्यात हे पळोवप खूब गरज आसा। सर्वसामान्य लोकांक असले फोणकुल्यान गाडी चलोवप म्हळ्यार जीव मुठीन घेवन ती गाडी चलयतात, खंय तरी तांचें सुद्दां लक्ष घेवप गरज आसा। कन्सर्न डिपार्टमेंट आनी स्थानीक आमदारान अशें जे सिच्युएशन आसा त्या जाग्यार पॅचअप मारून कितें तरी सोल्युशन काडप गरज आसा। ते म्हणटात की ना हॉट मिक्स जातले पावस कमी जाल्या उपरांत, ते फुडली गोश्ट, पण जो पयलीं कितें तरी सोल्युशन तरी काडपाक जाय। फोणकुलां आसा, व्हडले व्हडले फोणकुलां आसात ज्या हेतून गाडीचे टू व्हिलर बायकचे टायर शिरकोवन पडा शकता मनीस, ते खंय तरी फिलअप करप खूब गरज आसा। आणि प्रत्येक गोष्टीक त्या एक्सिडंट जालो की आनी कितें जालें तेचेच दोश धरप सोंपें आसता, पूण जेन्ना अशे रस्ते आसात ह्या रस्त्यार गाडी चलोवप खूब कठीण आसा। जेन्ना अशें म्हणटात की ते फॉर्च्युनर आनी व्हडले व्हडले गाडीन जेन्ना फिरतात तांकां हे दिसचें ना फोणकुलां। जेन्ना सर्वसामान्य मनीस जेन्ना टू व्हिलर बायक आनी स्कुटरीन जेन्ना ट्रॅव्हल करता आणि ओमनी इनोवा मागीर बारीकशे जे हे आसात फोर व्हिलर ते घेवन जेन्ना फिरतात तेन्ना कळटली बाबा कितले फोणकुलां आसात आणि कितले खड्डे आसात रस्त्यार, की तातूंत कितले त्रास जाता। ते फॉर्च्युनर आनी व्हडले व्हडले गाडीन फिरले म्हणून हे फोणकुलां दिसचे ना। हे खंय तरी लोक जेन्ना आमी जेन्ना लोकांक प्रश्न करता, लोक ह्या बाबतींत उलोवपाक फाटीफुडें सरतात, कारण तांकां खंय तरी सरकाराचो मागीर प्रेशर येता, मागीर पावणे सोयऱ्यांचे तेंचे एक्शन घेतले वता। खंय तरी आमदारा कडल्यान फोन वयता तांकां, कित्याक तूं उलयलो, कित्याक हें केलें, मागीर तेची कामां जे आसात अडकून रावतात। खंय तरी ह्या बाबतींत खंय तरी लोक जे आसात उलोवपाक खंय तरी फुडें येनात। त्या वेळार आमकां रिपोर्टर जे आसता लोकल रिपोर्टरांकूच उलोवचें पडटा, नाजाल्यार कोण उलोवचें ना। आनी आमकां बायट जर आमी जेन्ना दुसरे कडेन मागता ते सुद्दां दिनात आमकां। कारण हेच आसा की जेन्ना एकाक जर हे करता जाल्यार दुसरे तांकां मागीर प्रेशरार हाडपाचें काम सुरू आसात। सो एकंदर आतां तरी खंय तरी कन्सर्न डिपार्टमेंटान हे पळोवन रस्ते जे फोणकुलां पडल्यात ते फिलअप करप गरज आसा। आणि हे जे वर खाला रस्ते जाल्लेले आसात खंय तरी स्थानीक आमदारान सुद्दां लक्ष घालून हे जे हॉट मिक्स आसा बेगिनात बेगीन करून घेवपाची गरज आसा। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी।